भागवत पुराण कोंकणीच्या आयच्या सेशनांतू आज आमी चर्चा करूवत आसाची भक्ती रसामृत सिंधू आमगेलो होस्ट आसाचे आजी डॉक्टर हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी स्पीकर आसाची डॉक्टर हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी. ओवर टू यू विप्रसुदामा प्रभुजी. हरे कृष्णा मुरलीधर प्रभु. हरे कृष्ण. आज आमगेल रियली भाग्य आसा की विश्वभानु प्रभु आमगेल ओट्टसती आणि आम तांकां ह्या प्लॅटफॉर्मार स्वागत करता ती तांगेल आशीर्वादान आमगेल न्यू सिरीज ऑफ सेशन्स भक्ती रसामृत सिंधू स्टार्ट जाता आसती आणि ह्या इनॉग्रल सेशन्सा खातीर तांणी येवन 2 सेशन घेता ती ते आमगेलें रियली व्हड भाग्य. तांणी पुरा रितेरी आमगेल समाजान तांणी स्पेशली इस्कॉनान पुराजन तांगेल परिस्थिती आसा जाल्यार ह्या प्लॅटफॉर्मार तांगेले विशय एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिता पुराजना खातीर. तांणी हिज होलीनेथ राधानाथ स्वामी डिसायपल जावन आसा ती वृषभानु प्रभु. भारी एक शिक्षित परिवारा देखून आसत तांणी, एज्युकेटेड फॅमिली. तांणी स्वयं केमिस्ट्रीन PhD स्कॉलरशिप घेतला आणि मस्त सकट PhD स्कॉलर्स तांणी गायडवाय केला. तांणी बॉम्बे युनिव्हर्सिटीचे हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जावन आशिल्ली ती. आणि इतले सायन्सान तूं जनरली आसता की कोण सायन्सान आसता ती तांकां स्पिरिच्युअलिटी देखून चिके दूर आसता साध्य आसतानी. मात तांणी दाखयलें की इतली इनडेप्थ तांणी सायन्सान आसून वय तांणी कशी आध्यात्मिक वस्तूंत रुची हाडल्या आणि तांणी कशी प्रचारय करता आसा ती म्हूण तांणी दाखोवन दिलें आसा. तांणी तांगेल पर्सनल असोसिएशन आमकां मेळटा आसता आमगेल भाग्य आसा की तांणी एक्सप्लेन केलेलें की मस्त सकट तांगे लायफा सेटबॅक्स जालेले आणि तांणी मस्त सकट आध्यात्मिक पथांतू तांणी म्हळ्यार एक पंथ तांगेल लेखार तांणी परिश्रम केलेलो आसा आणि लास्टार तांणी राधानाथ स्वामीले शरण येवन तांगेल डिसायपल जावन इस्कॉन संताक भारी चांग रितेरी अनेक रूपार सेव करता ती. तांणी एक पंथ कॉमेंट करतना सांगिल्लें की मस्त सकट तांकां रिवॉर्ड्स रेकग्निशन एक्कोलेट्स डिग्रीज मेळ्ळेले आसा जाल्यार तांणी पुरा पशी चड तांकां खुशीची आणि ही प्राऊड म्हणटा थोडं की तांणी राधानाथ स्वामी डिसायपल आणि शिल प्रभुपादाल मुवमेंट तांणी सर्व करता ती त्या तांगेल खातीर व्हड विशय म्हूण तांणी एक पंथ आमकां एक्सप्लेन केलें पुराजनाक. तांणी इस्कॉनान तूं मस्त सकट कमिटीज आसता ती मस्त सकट रेग्युलरली क्लासेस घेता ती मस्त सकट फॉरम्सां तूं तांणी कावन्सिलर जावन मस्त जना गायड केलेलें आसा आणि तांणी प्रेरणा सोडटा म्हळ्यार ही इज अ सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन फॉर अ वे अनगणित जना खातीर तांणी प्रेरणा स्रोत जावन आसा ती. तांगेल सगळी फॅमिली भक्तींत आसा आणि तांगेले डॉक्टर राधा आणि माताजी आणि तांगेल सन इन लॉ जावई मुरलीधर प्रभु आणि तांगेल पुत्र श्रीराम सका प्रभु तांणी पुराजनान ह्या फॉरमार आमकां ब्लेस केलेलें आसा तांगेल सेशन्स घेवन. सो आज रियली आमगेल व्हड फॉर्च्यून व्हड भाग्य की तांणी आमगेल खातीर 2 सेशन घेतली ती हाजी खातीर भक्ती रसामृत सिंधू खातीर. आणि भक्ती रसामृत सिंधू म्हळ्यार एक भारी एक चांग काव्य जावन आशिल्लें. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको ते षडग स्वामीले दयेन आमकां मेळ्ळेलें शास्त्र आणि हे रूप गोस्वामी मास्टर पीस म्हूण सांगितलं. भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टेरियन ओशन म्हळ्यार एक भक्ती रसाचे समुद्र म्हूण येता हे काव्याक हे तितले चंदुकोन. आणि शिला प्रभुपादान हाजी ट्रान्सलेशन समरी दिलेलें आसा. आमकां शिला प्रभुपादाल गोत आसा की तांकां अशी न्हय की नॉर्मली तांचे बुक बरयतले जन आसता ती तांणी एकांतान बसून तांगेल बुक बरोवचे जाल्यार शिला प्रभुपादान इतले सकट पुरा तांगेल इस्कॉन संस्थापन करताना वय रात्रीच बसून हे पुरा पुस्तक बरोवन तांगेल आशीर्वादान आमचे बुक प्राप्त जालेलें आसा. आणि ह्या चैतन्य महाप्रभू व्हड विशय ह्या मुवमेंटान तूं की भक्ती रस म्हळ्यार कसले प्रिवियस क्वालिफिकेशन जावं म्हूण ना. कोणीय खंयचेच थर देखून भक्तींत भाग घेवं येता आणि त्या भक्तीचें आस्वादन करूं येता भक्ती रसाचें. सो वृषभानु प्रभू आमी तुका परत तुमगेलें स्वागत करता ती. वी आर रियली आमी तुमकां कृतज्ञ आसा ती की तुमी आमगेले 2 सेशना खातीर जॉइन जावन आमगेल भागवत पुराण कोंकणीच्या प्लॅटफॉर्मार तुम्ही ब्लेस केलेलं आसा तुमगेले आशीर्वाद दिलेलो आसा. सो आमी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आमी भारी आतुरतारी हे 2 सेशन तुमगेले आयकून तुमगेले आशीर्वाद मागता ती. ओवर टू यू ऋषभानु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हे राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य और स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डिप्टी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य और स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। गौ प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Tadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Shakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. मुरलीधर चरण प्रभू आमगेले हेचे कार्यक्रमाचे अँकर जावन आशिल्ले विप्रसुदा महाप्रभू आनी सगळे उपस्थित आशिल्ले सगळे भक्तांक आमगेले दंडवत प्रणाम. मध्यान तूं ह्या विशयाचेर उलोवची योग्यता ना जाल्यार तिके तुमी लेखलें की मध्यान योग्यता आसा म्हणून तुमी म्हाका आमंत्रण दिलें. हांव प्रयत्न करता म्हजे वतीन उलोवचे ह्या विशयाचेर. तरी विषय जो है असं अत्यंत गहन असं एक दृष्टीने पळोवन गेल्यार आनी तुमी म्हाका हे भक्ती रसामृताचे हे जे विशयाचे प्रस्तावना आणि परिचय ताजेर उलोवच्याक सांगल्या. हांव म्हज्या लेखाने प्रयत्न करता. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे वृंदावनचे षट गोस्वामी जे आसा ती औदार्य पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू तांगेले डायरेक्ट डिसायपल्स जावन आसा ती. डायरेक्ट डिसायपल्स ताका आणि प्रत्यक्ष शिष्य जावन आशिल्ले तसे. तरी त्या सगळ्या पैकी प्रमुख हे षट गोस्वामी पैकी प्रमुख जे आसा ती ते श्री रूप गोस्वामी आसा. तर श्री रूप गोस्वामी गेली प्रणती
आम्ही म्हणल्या परत आता एक कोणता रिपीट करता. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम. शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद, तुम्ही म्हाका तुमगल्या चरण कमलांचे शरण केन्ना प्रदान करता ती. तुम्ही ह्या जगांतून भगवान चैतन्यागली इच्छा पूर्ती खातीर प्रचार अभियानाचे तुम्ही स्थापन केल्या. ती प्रणती असं अशी लोक गोस्वामी गेले. तरी आम सगळ्यांक विदित असं की सनातन गोस्वामी आमगेले संबंध आचार्य जावन आसा ती, आणि शिलरूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य, आणि रघुनाथ दास गोस्वामी जे आसा ती आमगेले प्रयोजन आचार्य. आम्ही सगळं जाणां जाल्यार स्वताक रूपानुग म्हणतात. म्हणजे शिलरूप गोस्वामी गेले पदकमला चिन्ह ताचेर आम्ही वच्चे प्रयत्न करत असत ते आम्ही स्वताक रूपानुग म्हणतात. तरी संक्षिप्तांतून सांगू गेल्यार कुमार देव आणि रेवती देवीक तांगेले हे सारस्वत ब्राह्मण दंपतीक 3 पुत्र रत्न आशिल्ली. तांगेलें नांव म्हळ्यार संतोष, अमर आणि अनुपम अशी जावन आशिल्ली. अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान अशी ही 3 चल्ले. नियतीने अमर आणि संतोष हे दोघांकय नवाब हुसेन शाहगले मुस्लिम सरकारांतून व्हड हुद्द्याचेर नियुक्त केले. म्हणजे दैवम फलती सर्वत्र नचे विद्यान पौरुषम. सो दैव आम्ही जावन तांकां हे मुस्लिम सरकारांतून तांकां व्हड हुद्द्याचेर नोकरी मेळ्ळी. आणि मुस्लिम हातूंत सरकारान काम केलें मी ती तांगेलें नांव बदलली. अमरागेलें नांव जालें दबीर खास आणि संतोषागेलें नांव जालें साकार मलिक. तरी दबीर खास जे वित्त मंत्रालय तातूंत कोशाध्यक्षागेलें महत्वपूर्ण जॉब तांकां मेळ्ळें. तांगेलें कर्तृत्व आणि तांगेलें बुद्धिमत्ता पळोवनूच तांकां हें मेळ्ळेलें जॉब. आणि प्रधानमंत्री काम साकार मलिका मेळ्ळें, प्रायम मिनिस्टर म्हणून. 500 वर्षां पूर्वी ही हिंदू समाज जे आशिल्ले एक रूपाने एक दृष्टीन पळोवचें गेल्यार अत्यंत कठोर आशिल्लें. कल्याक कठोर म्हणटा समज एका ब्राह्मणाने मुसलमान राजागेले तागेले अंडर जरी नोकरी केल्यार ताका बहिष्कृत करताले समाजांत, ब्राह्मण समाजांत. त्यामुळे तुम्ही हांव म्हणटा तसो कठोर आशिल्लो म्हणून. तरी ब्राह्मण समाजांत हांव बहिष्कृत जालेली मिती हे दोग जाण हे संतोष आणि अमर आणि अनुपम हे तेग जाण एक्चुअली ते वैदिक जे प्रणाली आशी पळय तांकां अत्यंत सुंदर रितीन ते पाळटाले. जाल्यार मुस्लिम रायागले हातूंत सेवेन गेले मिती हे दोग जाणांगेली नांव जी हांवें ती बदलली. आणि त्या मिती अमरागेलें नांव जालें दबीर खास आणि संतोषागेलें नांव जालें साकार मलिक अशें नांव तांगेलें पळय. हे तेग जाणां भावांगेल्या मनांतून भक्ती तीव्र म्हळ्यार उत्कंठ आशिल्ली. जाल्यार नियतीन म्हणा तांकां मुस्लिम सरकारांतून नोकरी मेळ्ळी ती तांगेली जी दिनचर्या आसा ती कंप्लिटली बदलली. वैदिक जे ते करताले ते करता आशिल्ले. दे आर कंटिन्यूइंग विथ देअर इंटरनली दे वर डिवोटीज. आंतरीक रूपान पळोवचें जाल्यार ते परमभक्त आशिल्ले. जाल्यार बाह्य रूपान तांकां ते मुस्लिम सरकाराच्या काम करतात जाल्यार मिती त्या प्रमाणे तांकां व्यवहार करता पडटालो. 500 वर्सां पूर्व जे आसा आमगेले हिंदू जन कशी जाती भ्रष्ट जाताले ताजे एक अत्यंत गोमटें उदाहरण आमकां चैतन्य चरितामृतांतून पळोवचें मेळटा. संक्षिप्तांत हांव सांग तुमकां कथा.
हे चैतन्य चरितामृतांतून मध्य लिहिलांत असं तर तांतून ही जी लिहिला असं सुबुद्धी राय म्हणलेले एक अत्यंत धनाढ्य ब्राह्मणा बद्दल असं आणि तो चैतन्य महाप्रभू शिष्य पण आशिल्लो तो 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 सुबुद्धी राय जो बंगालांतून थोड आणि श्रीमंत जमीनदार आशिल्लो आणि तागेले एक मुसलमान सेवक आशिल्लो तागेलें नांव आशिल्लें सय्यद हुसेन खान म्हाका कालांत जातालें जमीनदारालें आसतालें तरी सुबुद्दी खानाने ते तागेले नौकराक म्हळ्यार ते हुसेन खानाक सांगलें की एक व्हड तळें खोदून ते तयार करी म्हणून अशी ताका तांणी हें सांगलें करूंक सांगलें आणि त्या प्रमाणे तो नौकर काम करूं लागलो जाल्यार तो काम सम करना म्हणून पळोवन एक दिवस कोप्पा भरांतून ताणें जे असं सुबुद्दी खानाने त्या नौकराक म्हळ्यार मुस्लिम नौकराक चाबुकाने मारले मस्त वर्ष गेली आणि अगेन दैवम फलति सर्वत्र आणि असं झालंय की हो जो मुस्लिम मनुष्य नौकर आशिल्लो बुद्धी खानाक नौकर ताका मध्यवर्ती सरकार बेंगॉल तांणी ताका नवाब म्हणून नियुक्त केलें ही वॉज एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ नवाब म्हळ्यार रायसो ताका एलिवेट केलें आणि ताका तशी ते पोझिशन मेळ्ळें योग्यता आसना तो प्रश्न ताका पोझिशन मेळ्ळें तर तो ते पोझिशन मेळना फुडें ताका लग्न जालें एक दिवस ताका बायलेने पळयलें की हे तिगल बामणा गेल्ले फाटीचेरी व्रण आशिल्लें म्हळ्यार मस्त वर्षा पूर्व चाबुकान मारले मी ताचे मार्क्स आशिल्ले व्रण म्हणटात ना ताका व्रण आशिल्लें तरी ते पळोवन ती आश्चर्य जालें आनी तिणें बामणा विचारलें हें कशी जालें ताणें सांगलें की म्हगेलो जो हांव कोणा अंडर काम करतालो मालिक आशिल्लो म्हगेलो सुबुद्दी राय ताणें एक दीस म्हाका चाबुकाने मारलें ताजी व्रण आसा ती तरी ती बायल आतां जाली तो सांगपण जावन ते सुबुद्दी रायाला काम करतालो आतां तो नवाब जाला जाल्यार बायल एक भयंकर पोप आयलो ती म्हणाली अरे ताणें तुका चाबुकान मारलें तूं ताका आनीक जिवंत कशें दवरला ताका मारून उडय किल हिम इन्स्टंटली तो म्हणलो की म्हाका ताणें हे सुबुद्दी रायाने म्हाका मुस्लिम जरी आशिल्ली ती म्हाका चल्ल्या वारी ताणें म्हाका वाडयला मस्त प्रीत दिला एक पण कोप्पा भरान ताणें मारली कितकी म्हाका चाबुकाने ताजी व्रण आसत कितकी जाल्यार ताणें म्हाका चल्ल्या वारी मस्त प्रीती दिल्या प्रेम दिल्या तरी हांव ताका केन्नाय ताका वध करचना आय विल नेवर किल हिम अशें ताणें सांगलें बायलेक खूब आशिल्लो म्हळ्यार केन्की जालेली खबरी ताका लग्न जावन पयलीं जालेली खबरी जाल्यार मनुश्याचो स्वभाव अशें आसा एक पण कलेन काय म्हणटात ताका माथ्यांत किडी भरल्यार ती किडी ताजे काम करता तागेलें तरी तेणें सांगलें तुका जर ताका मारूंक जायना वध करूं जायना तागेलें तर तूं एक काम करूं जाता तुका तूं ताका जाती भ्रश्ट करी तो म्हणालो ताका असले ऑनर्ड म्हगेले एम्प्लॉयराक ताका जाती भ्रश्ट करची म्हळ्यार भयंकर ताका दुख्ख जातलें जाल्यार बायल नित्य कट करता आशिल्ली तूं ताका केन्ना दंड दिता तूं ताका केन्ना मारून उडयता अशी कॉन्स्टंटली विचारता आशिल्ली तर ताणें लेखलें की धर्म भ्रश्ट करचें बरें म्हण तर तांकां केलें एक दीस एक मुस्लीम आमचें एक मटकें आशिल्लें तातूंत उदक भरलेलें आशिल्लें त्या उदक घेतलें आनी ताणें त्या उदकान ते सुबुद्दी रायागेल्या माथ्याचेर प्रोक्षण केलें आनी सांगलें हांव तुका आतां मुस्लीम केला म्हणून
मागच्या काळात हे अशें जातालें इवन 500 years ago 530 years ago हें जातालें तरी ताकाले म्हळ्यार जाती भ्रश्ट जाली मोमेडन जालो तर ताका मनात मस्त कश्ट जाले जाल्यार ताणें लेखलें की तें जाल्लें आतां मुखार कल कोरका तशें ताणें ताका मनांत विचारलो तर ताका मन आयलें की आमच्या धर्मांतून प्रायश्चित्ताची विधी आसा तर प्रायश्चित करता हांव प्रायश्चित्त विधी म्हळ्यार तो थंय ब्राह्मण आशिल्ले थोडे ब्राह्मणालय वचूं गेलो आनी ताणें म्हळें विचारलें की म्हगेलें अशी हांव जाती भ्रश्ट जालां आनी आतां हे जाती भ्रश्ट जाल्ली मागीर ती ताचे खातीर प्रायश्चित करचें हांवें तर ताणें सांगलें ब्राह्मणान सांगलें कितलें निष्ठूर आशिल्लें पळयात विचार करात ताणें सांगलें की तूं एक काम कर येता तूं सळसळी होवन तूप पी आणि तुगेल जीव जीवन तूं अर्पण करी सरेंडर युअर लायफ कारण सळसळी तूप पिल्यार कोणे जिवंत भरना तूं तें अशें करी तें आयकून ताका मनांत व्यथ जाली ताणें लेखलें की हांगेले हे ब्राह्मणांगेलें हें मत आसा कितकी जाल्यार दुसरे कोणा ब्राह्मणांक विचारता दुसरे कोण ब्राह्मण आले वचून विचारलें ताणें म्हळें अरे हे तूं जे केलें ते केलें घोर पाप कर न्ही तुवें तें तूं कशें केलें प्रायश्चित करचें अगत्य ना विंगड कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन्स आयली अशी जातलें केन्ना एक मनुष्य विचारलो तो एक सांगता आणि दुसरे मनुष्य विचारलो तो दुसरा आनी कलकी सांगता तर हांगा अशें ते हे कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन मेळना फुडें तांणी विचार केलो म्हळ्यार कर्मधर्म संयोगान त्याच वेळार चैतन्य महाप्रभू उदा पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभू जे आसा ती तो थंयची ही केम टू द सेम प्लेस वेर दे वर स्टेईंग आनी थंय म्हळ्यार ह्या फुडें तांणी ताका वचून मेळतो म्हळ्यार ही वेंट एंड मेट चैतन्य महाप्रभू आनी चैतन्य महाप्रभूक ताणें विचारलें की हांव कल कोरता ताणें सांगलें चैतन्य महाप्रभून सांगलें तूं अगदी निष्ठेन हरे कृष्ण महामंत्राचो जप करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तूं अशी निष्ठेने जप करी निरंतर जप करी आणि ते जप करना फुडें थोड्या दिवसान तुगेले पाप जे आसा सगळे विनश्ट जातले नामाभास स्थलाचेर तुगेलो पुरा पाप पुरा एंड जातली आनी करता नंतर तुका कृष्णागेले चरण मेळटले अशें ताणें सांगलें आनी आनीक ताणें सांगलें चैतन्य महाप्रभून की मगल तावळे ते जगन्नाथपुरी आशिल्ले तावळे ताणें सांगलें की मगल मस्तीतले भक्त जे आसा ती वृंदावन वता ते वृंदावनांतून तांकां गवाचे रोटी खावंक पडटा ती आनी तांकां तें काळ मागीर भोव तांकां कश्ट जाता तांकां आरोग्य वायट जाता तरी तांचे खातीर तूं शीत वाडतीतले प्रबंध करी आनी यू टेक केअर ऑफ देम ह्या रितीन तूं तांकां सेव करी तुगेलो पुरो प्रायश्चित केल्ले करचे अगत्य ना अशी ताणें सांगलें आनी ताणें आनंदाने ती सेवा घेतली आनी ती सेवा ताणें केली आनी आनी तागेलें जीवन ताणें तो तागेलें सफल केलें तो हे अशी ह्या रितीने आमकां कळटा की वर्सां पयलें एक हे जे समाजांतूं असले जे जाती भ्रश्ट जावचे असले मस्त जाताले तरी हांगा हे दोग जाण भाव जे आसा ती अमर आणि संतोष आणि ते दोग जाण भाव तांकां मनांत मस्त बेजार जातालो आनी तांणी चैतन्य महाप्रभू संगाती पत्र व्यवहार केलो की आमी दोग जाण भावंड तेग जाण भावंड आसा ते तेग जाण तुमकां येवन मेळटा ती म्हणून सो वील कम एंड मीट यू तरी हे जे मिलाप मेळचे आसा गुरूंक एकदम हे जालें रामकेली म्हणून एक जाग आसा त्या रामकेलीन तूं ते भावंड वचून चैतन्य महाप्रभूक मेळ्ळी आनी ते कशी मेळ्ळी
आम्ही वाचता ती तृणादपी सुनीचेन तरोरपी श्रेष्ठ न अमानेन मानदेना कीर्तने असदहरी आणि दंते तृणधरी तृणधरी म्हणजे अत्यंत आम्ही हीन असती दीन असती तरी तांणी जे पत्रव्यवहार केलो चैतन्य महाप्रभू संगती तांच सुद्धा ते आपण आम्ही दीन असते आम्ही हीन असती खरें पळोवपाक गेल्यार असाधारण व्यक्तिमत्व आशिल्लें दोग जाणांगेलें जाल्यार तो ताका अत्यंत हीन दीन लेखताले आणि त्या पत्रव्यवहारांतून तेच सांगताले ते आणि केन्ना मेळ्ळें पळय तांकां तोंडान चैतन्य महाप्रभूक तोंडान तांणी तण चाबून धरलें आणि तातूंत तांणी सरेंडर केलें चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की तुमकां विनम्रता पळोवन म्हाका कष्ट जाता इतलें विनम्र जावं नाका तुमी विनम्र आसका जाल्यार इतलें म्हाका दुख जाता तुमकां विनम्र पळोवन एनिवे ते ताका मेळ्ळा फुडें चैतन्य महाप्रभूने तांकां तांगेली नांव बदलली अमर हागेलें नांव दबीर खास म्हणून जें नांव आशिल्लें तें तांणी बदललें आनी ताका रूप म्हणून नांव दिलें तेच मुखार वचून रूप गोस्वामी जाले आणि संतोष म्हळ्यार साकार मलीक तागेलें नांव तांणी सनातन म्हणून दवरलें सनातन गोस्वामी जाले तरी हे दोन जे महान भावंड दोग जाण भाव आणि अनुपम ते गजण भक्त जाले अनुपम राम भक्त जालो हे दोग जाण कृष्ण भक्त आशिल्ले आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभूक पूर्णतया स्वताक सरेंडर केलें ह्या प्रकारे तेंगेलें जीवन जे आसा तें बदललें तरी चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते इतले उदार पुरुषोत्तम म्हणतात तांकां औदार्य पुरुषोत्तम म्हणतात ती तांकां जाती पाती आजकाल अर्थ नाशिल्लो कोण भगवंतागेलें नांव घेत की तो शुद्ध अशी तांगेली वृत्ती आशिल्ली तर चैतन्य चरितामृतांतूं एक श्लोक आसा किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नेनाय तेई कृष्ण तत्ववेता तेई गुरु है तांणी म्हळें की कोण ब्राह्मण आणि कोण संन्यासी आणि कोण शूद्र कोणाक कृष्णा गेले भगवंता गेले तत्व तो कोण जाणता तोच गुरु जावच्याक योग्य आसा अशी तांगेले अभिप्राय आशिल्ले वेरी काय म्हणतात 500-550 वर्षां पयले हे अभिप्राय आशिल्ले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू ब्रॉड माइंडेड कास्ट सिस्टम आशिल्लें जाल्यार बियॉन्ड दॅट ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनॅलिटी ताणें तें सांगलें किबा विप्र तरी ह्या प्रकारे ताणें तांकां दोग जाणांक भावंडाक सांगलें की तुमी आतां तुमी कृष्ण भावनेंत आयल्यान ती तुमी कृष्णा गेल्ली भक्ती तुमी निरंतर करा ती म्हणून ह्या प्रमाणे ताणें सांगलें चैतन्य महाप्रभू जे सिद्धांत आसा ती ते युनिवर्सल टायप सार्वभौमिक स्टेचराचे आशिल्ले कोणाक कृष्ण भक्तीचे विज्ञान गोतस की आणि कोण भगवंता गेली सेवा करची ताका तीव्र आसक्ती आसकी असलो तो ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ आसा फक्त जन्मान ब्राह्मण जावन उपयोग ना कोणाक ही वृत्ती आसा की तो ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ आसा आणि तो गोस्वामी जावच्याक म्हणजे पूर्ण रितीने तो क्वॉलिफायड आसा अशी तांणी म्हळ्या कशी सर्वांक गोस्वामी उच्च स्तराक हाडका हे आमकां भक्ती रसामृत यानी की नेक्टर ऑफ डिवोशन जावन कळटा आणि ही चैतन्य महाप्रभूची शिकवण आसा तरी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू लागीं तांणी मस्त पत्रव्यवहार करून एकमेकां बद्दल सांगिल्लें जाल्यार हे राम केलिंगू तांणी चैतन्य महाप्रभू ते तांणी समर्पण केलें
तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन हा तत्वदर्शन. त्यांनी स्वतःक समर्पण केलं, टोटली समर्पण केलंय रामकेलीन दोघं भावांनी. हाजे नंतर दोघांनी थंयची थंय दृढ निश्चय केलो. हॉट उद्दार आशिल्ले, भयंकर श्रीमंत आशिल्ले, पैशाचे भरपूर पैसे आशिल्ले तांतलेगी. तरी तांणी थंयची थंय निर्णय घेतलो की आम्ही आता हे सरकारी नोकरीन थावन भायर पडून पूर्णतया चैत्र महाप्रभून सांगिल्लो वारी आम्ही करचेसो अशी त्यांनी निर्णय केलो. आणि हे निर्णय केन्ना फुडें दबीर खास जो आसा म्हळ्यार कोणाक आमी रूप गोस्वामी ह्या नावान जाणता ती, थोड्या वेळात ताका हांव दबीर खास म्हणटा, बट when I say दबीर खास I mean रूप गोस्वामी. तरी रूप गोस्वामी ताणे पहिले राजीनाम दिवन सोडो. ताणे नवाब हुसेन शाहक राजीनाम दिलो. ताणे आजून हांव क्विट युअर गव्हर्नमेंट म्हणून. आणि दबीर खासाने तागे गडगंज संपत्ती आशिल्ली. ती संपत्ती म्हळ्यार एस्टिमेट करूंक कठीण आसा, परंतु त्या वेळेचे अनुषंगाने मोदल्यार लक्षावधी डॉलर्स इतले तागेले हे आशिल्ले, भांगराचे नाण्य आशिल्ले तागेले. हेड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स वर्थ हे 550 वर्सां पूर्वीच खबर सांगता तावळी ताला इतले धन आशिल्लें. तर रूप गोस्वामीने निर्धार केलो आणि ताणे हे सगळं नेक्टर ऑफ डिवोशनान बरयलें आसा त्यांचे हांव रिपीट करूंक प्रयत्न करता सर. तर रूप गोस्वामीने संपूर्ण धनसंपत्ती एक अत्यंत काय म्हणतात अनुकरणीय रीतीने ताणे विभाग ताजे केले. कशें केले ताणे ताले जे बरयल्या की तागेले जे धनसंपत्ती आशिल्ली एक बोटी भर नाशिल्ली म्हणून. वन बोट फुल ऑफ वेल्थ दॅट वॉज हिज अर्निंग. तर ताणे निर्णय केलो की 50% जे आसा दॅट ही डिसायडेड दॅट विल बी गिवन टू कृष्ण भक्त आणि जे वैष्णव आसा ती तांकां दिवचे वांटचे. 25% जे आसा संबंधीक आसा ती तांकां दिवचे. आणि 25% जे आसा ते आपत्कालांतून एमर्जन्सींतून वापरचे अशी ताणे डिसिजन घेतले. आणि त्या प्रमाणे ताणे डिस्ट्रीब्यूट सुद्धा केले. आणि अनपत्या खातीर जे पैसे आसा ताणे थोडे थोडे विश्वस्त लोकां लागीं दवरले. ह्या प्रकारे ताणे रूप गोस्वामीने तत्क्षण डिसिजन्स घेवन सोडले. सनातन गोस्वामी गेले प्रायम मिनिस्टर आणि ताजेरी नवाब इतलो तो ताजेरी विश्वस्त आशिल्ले की सनातन गोस्वामी ना जाल्यार तांकां सरकारच चलनाशिल्लें. तर ताणें सनातन गोस्वामी राजीनाम दिलो. जाल्यार तो राजीनामा ताणें स्वीकार करनी. डिड नॉट एक्सेप्ट. द नवाब डिड नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन. आणि जाल्लें हें की ताका त्यांनी बंदी केले. He was arrested and put behind bars. तर साकार मलिक अत्यंत बुद्धिमान आशिल्लो. ताणे ते जेलरा लागीं जो आशिल्लो ताल्या ताणें मित्रत केली आणि ताल्या उलोवन सांगलें की म्हाका हज वचचें. म्हळ्यार मुस्लीम नांव न्हय तागेलें. हज वचचें. साकार मलिक म्हणून नांव. हजा वचचें. तरी हांव तुका मल्ल्यागी आणि पैसे आसा ते तूं दिता, तूं म्हाका हातूंतल्यान सोडी म्हणून सांगलें. आनी ताणें भरपूर ताका एक दृश्टीन पळोवन तेगेले लांच दिली. ते लांच दिवन ताका तागेली सूट करून घेतली. ताका सांगलें की हांव जे आसा एक पंत नदी हाल्ले वचे आमी थंय हांव डुबकी मारता. तूं हाका नवाबाक सांग की साकार मलिक उदकांत बुडून तो मृत्यू प्राप्त केली म्हणून तूं सांग.
अशी फटी सांग म्हणून. तरी त्याप्रमाणे ते जेलराक लांच दिवचे खातीर जे पैसे गरज आशिल्ले ते तांणी थंयची म्हळ्यार एक एक बँकरा लागीं त्या गांवांतून थोडे पैसे दवरलेले रूप गोस्वामीने. त्या पैशा आधाराचेर ताणे सनातन गोस्वामीने स्वतागेली सुटका करून घेतली. सुटका करून घेण्यापुढे कशी ते चैतन्य महाप्रभूला वचून हे सगळं लांब लचक कथा आसा ते हांतुना तर त्याप्रमाणे त्यांनी दोग जाण भावंड जे आसा ती त्यांनी स्वतागेली सुटका करून घेतली. तरी रूप गोस्वामी जे आसा ती ताका चैतन्य महाप्रभूने प्रयागांतून 10 दिवस दशाश्वमेध घाट ह्या घाटाचेर 10 दिवस तांकां निरंतर उपदेश दिलो. 10 दिवस आणि अत्यंत कम जाता का इंटेन्स इन्स्ट्रक्शन दिले. आणि विशेष रूपाने त्यांनी ताका कृष्ण भावनामृताचे विज्ञान सायन्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ताचेर उपदेश तांणी दिले आणि निर्देश दिले. टिचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हे एक पुस्तक असं प्रभुपादागेलें तांतूं हाजें साधारण विश्लेषण आसता जास्त. तदनंतर श्री रूप गोस्वामीने कल केलें 10 दिवस तांकां इंटेन्स इन्स्ट्रक्शन्स ऑन रसतत्व फ्रॉम चैतन्य महाप्रभू. त्यानंतर ताणे श्री रूप गोस्वामीने विभिन्न वैदिक जे ग्रंथ आसा ती त्या ग्रंथांतून संदर्भ घेतले, रेफरन्सीस घेतले आणि चैतन्य देवाने दिलेली शिक्षा ताणे ती विस्तृत केली. ही एक्सपांडेड द डॉक्ट्रिन्स विच चैतन्य महाप्रभू had given. It's a brilliant personality, most brilliant personality. So that is रूप गोस्वामी. त्यांनी ते घेऊन त्यांनी शिक्षक विस्तृत केले. तर हाजे आमकां रेफरन्स मेळटा श्री 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 षट गोस्वामी अष्टकांतूं कळटा की कशी गोस्वामी कशी शास्त्र ज्ञान स्वतः गेले आणि लोकांक खातीर वाडयताले ताजें कळटा. नाना शास्त्र विचारणैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानामितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ. तरी हांव श्रीरूप सनातनादी षड गोस्वामीक वंदन करता. श्रीनिवासाचेर म्हणटा ती की ते सगळे अनेक शास्त्रांचे गूढ तात्पर्य ताचेर विचार करून त्यांनी ते परण निपुण आसा ती. षडगोस्वामी केवल अशी आमी लेखून की षडगोस्वामी म्हळ्यार फक्त संस्कृत भाशेंत मात्र निपुण आशिल्ले. षडगोस्वामी फक्त संस्कृत भाशेन न्ही ते तांकां विंगड विंगड फॉरेन लँग्वेजीस पर्शियन अरेबिक फ्रेंच हांत सुद्धा नैपुण्य आशिल्लें. तांणी वैदिक ज्ञानाचे सिद्धांतांचेर चैतन्य महाप्रभूले पंथ स्थापीत करचे हेतून वैदिक शास्त्रांचे अत्यंत बारकायेने ताणें अभ्यास केलो. they studied very intensely. So Rupa Goswami and Sanatana, both of them studied intensely the various shastras. आणि त्याप्रमाणे प्रभुपाद बरयता ती प्रिफेसांतून की वर्तमान कृष्ण भावना किंवा चेतना आंदोलन जे आसा तिला रूप गोस्वामी गेले ऑथॉरिटीचेर आधारित आसा. त्यामिती आम्ही स्वतःक रूपानुग म्हणतात. ते रूप अनुग अनुगच्छती इति अनुगः म्हळ्यार कोण रूप गोस्वामी गेले मार्ग जे अनुशीलन करतात तांकां रूपानुग म्हणतात.
जे मोस्ट ऑफ द फिलॉसॉफिकल ट्रिटायझेस ते रूप गोस्वामी केले असतात. तरी रूप गोस्वामीने भक्ती रसामृत सिंधू ह्या ग्रंथाचे निर्माण केले, नेक्टर ऑफ डिवोशन. आणि भक्ती रसामृत सिंधू इज द ओरिजिनल वॉल्यूम विच ही क्रिएटेड. आणि त्याच्या आधाराचेर प्रभुपादाने भक्ती नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक बरयलें, म्हणजे भक्ती रसामृत बरयलें. तर ओरिजिनल ताचें टेक्स्ट भक्ती रसामृत सिंधू. सिंधू म्हळ्यार ओशन. तरी तें ओरिजिनल. तरी त्या आधाराचेर भक्ती रसामृत सिंधू त्या आधाराचेर नेक्टर ऑफ डिवोशन हे पुस्तक जन्म जालो. हाच लाभ जो आसा आमी घेवंक अशी प्रभुपाद म्हणतात. भक्ती म्हळ्यार कले प्रभुपाद बरयता ती प्रिफेसांतून. भक्ती म्हळ्यार भक्तिमय सेवा. विदाउट सेवा भक्ती आसूंक जायना. भक्तिमय सेवा. प्रत्येक सेवेंतून आकर्षक विशेषता असता, प्रेरणा असता. आमकां एक पण कोणाक सेव करची वृत्ती आसा पळय तांकां बॅड हार म्हणूं येना सेवेचो. दे कीप ऑन डुईंग इट. इट्स सेवा इट सेल्फ स्पर्स देम ऑन. ते करत असता ते ह्या जगांतून आमी निरंतर कल्ली ना कल्ली सेवा करत असता ते. आणि हा प्रोत्साहन आमकां मेळचें आनंदाचेर निर्भर जावन आसा. सेवा निरंतर करची ही प्रवृत्ती येता कशी कल्याक म्हळ्यार सेवा करतना आमकां एक विंगड प्रकारचो आनंद मेळटा तातूंतल्यान. एंड सो वी गेट अटॅच्ड टू दॅट सर्वीस, वी गेट अटॅच्ड टू दॅट सेवा. आनी ती सेवा आमी करत उरता ती. एक पण ती सेवा मेळना फुडें सेवे बद्दल आमकां आसक्ती जाता. एक पंत आमकां जी सेवा मेळटा ती सेवा कोणी बदलल्यार आमची मनांत आमी चिडटा ती. बट वी गेट यूज टू द अदर सर्वीस ऑल्सो. बट हे अशी ही सेवे बद्दल आमकां डेवलप सम कायंड ऑफ एन अटॅचमेंट फॉर दॅट. तरी प्रोत्साहन जे आसा आमकां मेळचें ते आनंदाचेर निर्भर जावन आसा. तरी पत्नी बायल चेडवांगल प्रेमाने प्रेरीत जावन एखादो ग्रहस्थू दिवस म्हूण न्हय रात्री म्हूण न्हय निरंतर तो काम करत असता. कॉन्स्टंटली इज वर्किंग हार्ड डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, इयर आफ्टर इयर म्हणतात तशी करत निरंतर ग्रहस्थू दिवस रात्री घोळता, मेहनत करता. एखाद परोपकारी व्यक्ती म्हणजे फिलंथ्रॉफिस्ट म्हणतात इंग्लिशांतून, हे पुरा दिले प्रिफेसांतून त्यांच्या हांव सांगता असं. एखाद परोपकारी व्यक्ती आपणागले व्हड परिवाराक प्रेम तांगेल प्रेम मेळचे खातीर तोवे दिन रात दिवस रात्री मेहनत करता. फिलंथ्रॉफिस्ट ह्याच रितीने राष्ट्रवादी असं ते आपणागल देशा खातीर श्रम करतात. खंयचे ना खंयचे रुपाने आमकां सेवा करका पडटाची. इफ यू डोंट सर्व एनीबडी, प्रभुपाद म्हणटा यू सर्व युअर डॉग म्हणून. तर ह्या रितीने ही वृत्ती आमगेली आसा. कोणाक दुसऱ्यांगेल सेवा करूं जायना जाल्यार सुण्यागेल सेवा करी. एखाद परोपकारी व्यक्ती आपणागेले जे व्हड परिवार आसा तांकां प्रेम मेळचे खातीर तशीच मेहनत करता आसता डे एंड नायट. ह्याच रितीने राष्ट्रवादी सुद्धा करतात, ते देशवादी करता असतात. ही जी शक्ती आसा जेणे ताजे मिती एखादो ग्रहस्थू, एखादो परोपकारी, एखादो राष्ट्रवादी प्रेरीत करता, ताका रस म्हणतात. रस, दॅट इज दी मेलो विच इज देअर. बिकॉज ऑफ दॅट मेलो वी कंटिन्युअसली डू सेवा, सर्व्हिस करतात आमी मानतात. त्या ना जाल्यार एक
आम्ही असले केलं की हा एक मधुर गोड संबंध आमकां सेवेंत मेळटा. कोणाक सेव करता ती वी गेट दॅट ब्युटी नेक्टेरियन रिलेशनशिप आउट ऑफ इट. भक्ती रस एक मधुर रस जावन असत आणि साधारण रसापेक्षा भिन्न असत. भौतिक जगान तो मनुष्य दिवस रात्री परिश्रम करता आणि एक प्रकारचो स्वाद ताका मेळटा, रुची मेळटा, ताकाची इंद्रिय तृप्ती आम्ही म्हणतात. हे भौतिक आनंद अस्थायी असत, टेम्पररी असत आणि त्यामुळे ती संसारिक कार्यकर्ते जे असतात ती आपणागेली स्थिती परत परत बदलतात. म्हणजे एकच व्यवसाय करतले पर्टिक्युलरली ते आपणागेले दे वॉन्ट ए चेंज कंटिन्युअसली. त्यामुळे ती 7 दिवस तो म्हणतात का मर मर मरतात ती आणि 8वे दिवस दे वॉन्ट ए चेंज. दे गो टू ए हॉलिडे रिसॉर्ट थंय वतात. थंय वचून जे कोरणे ते करतात ती आणि तांचो आनंद मेळटा. हे प्रकारे तर एक हाका भोग त्याग वृत्ती म्हणतात ती. भोग करचे आणि जे भोग जे करतात ती ताच बेजार येवचो आणि त्यामुळे ताचो त्याग करतो. This is our attitude all through. We take things, we enjoy for some time and give up those things also. You see. So, भौतिक जगात तू एकच स्थितीची स्वीकार जायना आणि बेजाऱ्याना पुढे आम्ही चेंज सीक करतो, बदलाव करतो, भोग करचे आणि त्याग करचे. एक जीवात्मा निरंतर भोग ना जाल्यार त्याग स्थितीन तू ताका राब जायना. अशें की आय ऑलवेज रिमेंबर आम्ही संन्यासान बद्दल उलयना ते. वी आर टॉकिंग अबाउट गृहस्थास, ऑर्डिनरी मॉर्टल्स लायक अस. तर भौतिक सुख म्हळ्यार चपल सुख. चपल सुख म्हळ्यार ट्रान्झिटरी इम्परमनंट हॅपीनेस. तरी गोविंददास सगळे भजनांतू कविराज गोविंददास कविराज म्हणतात ती शीत आतप बात बरीशन ए दिन यामिनी जागे रे बिफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे. ते म्हणतात की चपल म्हळ्यार स्थायी नाही, टेम्पररी सुख. तरी दिवस रात्री जागरण करून गरमी आणि थंडीचो त्रास भोगून पावसू आणि वारे सहन केले. क्षणिक कल खातीर केले, क्षणिक सुखा खातीर हांवें व्यर्थची दुष्ट आणि कंजूस लोकांगली सेव केली अशी म्हणतात ती. म्हळ्यार दी टेम्पररी नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ह्या भजनांतू गोविंददास म्हणतात ती. खूब आमचे भजन असं प्रभुपादाक आवडताले भजन. भज उरे मन की नंद नंदन अभय चरण अरविंद. हे भजना नाव. दिवस रात्री जागरण करून गरमी म्हणून नये, सर्दी म्हणून नये, हे सगळं भोगून सहन करून कल खातीर चपल सुख क्षणिक सुखा खातीर करता त्यांनी. ह्याप्रमाणे आमकां जीवन वता. साधारणतया ग्रहस्थ दिवस रात्री एक करून कुटुंबियां खातीर धडपड करता तांकां सुख मेळका म्हणून. जाल्यार मृत्यू प्राप्त करचे भितरी सगळें बंद जाता, सगळें थंड जाता, अंत जाता. खंयचे क्षेत्रांतून ते राजनीतीक असो, सामाजिक असो, राष्ट्रीय असो, वैयक्तीक असो, आंतरराष्ट्रीय असो, आमगेले कार्यांचे परिणाम जो आसा जीवनाचे अंत जायना फुडें सगळें ठप्प जाता, सगळें बंद पडता. भगवंतागेल प्रेममय सेवेन जो आनंद मेळटा, जो मधुर प्रेमरथ जीवनात अंत जाल तरी तो अंत पावना. त्यामुळे ती ताका आमी अमृत म्हणतात. अमृत म्हळ्यार मृत्यू ना तांतू ताका अमृत म्हणतात. नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात. ह्या
प्रयासांतून म्हळ्यार तातूंत हानी जायना आनी कसली आनी कमी जायना, दोन्ही जायना, हानी जायना आनी कमी जायना. ह्या मार्गान तूं अल्प प्रगती सुद्धा महान भयांतावून आमकां रक्ष करता. महत् भय काय ते महत्व भयात महत् आमच्यासले जिवात्माक महत्व भय कसलं आसतलें, भयंकर भय केलें. महत् भय म्हळ्यार आमकां मनुष्य जन्म परत मेळत की ना ताच भय असता. तरी हे भयातावन आमकां मुक्त करता. नेह अभिक्रमः नाशः अस्ति अल्प. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट हे रितीने आमकां आमचे महत् भयांतावन आमी मुक्त जाता. ते मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया शुनिया अभिषेकाय नरोत्तम दास ठाकूर म्हणतात. ती मनुष्य जन्म मिळून आम्ही भक्ती जरी करली तरी आम्ही आमचा जन्म व्यर्थच केलो तरी. तर ह्या प्रकारे आमकां महत् भयांतावन जर मुक्त जावचे आसत तरी आमकां कृष्ण भावना भावीत जावंक. तरी कपिल देव म्हणतात एक श्लोकांत, कर्मणा दैवन नेत्रेण जंतु देह उपपत्तये याः प्रविष्ट उदरं संसारेत कणाश्रयः. कपिल देव सांगले आवसू देवाहुतीक सांगत होती कपिल देव माता देवाहुतीक सांगतात की कर्मफलानुसार आम्ही परमेश्वराकडे अध्यक्षतेन विशेष प्रकारचे शरीर धारण करून आत्माक वीर्य कणाचे रूपांतून स्त्रीगले गर्भांतून प्रवेश करता पडता. कृष्ण भावना भावित जीवात्माक मनुष्य योनींतून जन्म निश्चित असतो. हे कपिल देवाकडे. सो देअरफॉर आमकां पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम हे चालूच उरता जोपर्यंत आम्ही हे कृष्ण भावना भावित जायना ती आणि जोपर्यंत आम्ही हे भक्ती मार्गात येना ती तोपर्यंत ही प्रोसेस चालू असतलें. जो व्यक्ती भक्ती रसांतून नाजाल्यार कृष्ण भावना भावित तो सगळे चिंतान थावन तो मुक्त जाता. मुक्त जावन तागेलें जीवन शुभ जाता आणि अस्तित्व दिव्य जाता आणि मुक्तीचे हृदयान मुक्ती ताचे महत्व कमी जाता. भक्ती जो भक्ती मार्गाचेर आसा भक्ती रसाने एनवलप जालेलो आसा ताका मुक्तीचे आकर्षण ना. भक्ती मुक्ती सिद्धिकामी सकल अशांत कृष्ण भक्त चलते हैं. कृष्ण भक्त व्हाट इज दैट आगे मुकर करने अतएव शांत कैसे. हाँ कृष्ण भक्त निष्कामी अतएव शांत. ताका मनात कसले काम ना डिझायर ना अतएव शांत त्यामुळे तो अत्यंत शांत असतो. तो अशी आमकां सांगलें. तर प्रायः असं म्हणतात ती प्रभुपाद बरयतात ती प्रायः नवजात भक्त कृष्णाक ना जाल्यार भगवंतागले दर्शनाक उत्सुक असता ते जाल्यार आमगेल्या भौतिक इंद्रियां मार्फत तांकां पळोवचे किंवा दर्शन घेवचे संभव ना. आमी मस्तपंत लोक विचारतात दर्शन मेळतलें कृष्णाकडे ह्या जिवनांतून ते ताची काही गॅरंटी ना. आमगेलें सगळें जे इंद्रिय आसत ते पुरा भौतिक आसत आणि भौतिक इंद्रियाने आमी भगवंतागेलें दर्शन घेवचें जायना. ताचे खातीर आमची प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलेखयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि. तो भगवंतागेलें दर्शन जावंक तर प्रेम अंजन चुरित भक्ती विलोचन. So our eyes have to be anointed with ointment of devotion. त्यावेळी आमकां दर्शन मेळटा.
otherwise it's very difficult to see. आता त्या भगवंताक दर्शन जावंक जाले अशी न्हय की आमकां some special eyesight जावंक. Surdas was he was blind, but he was seeing the Lord every day of his life, every moment of his life. So प्रेमांजन चरित्र भक्ती विलोचनेन जाता. तो भक्ती रसामृतांतून सांगिल्लें विधी अनुसार शनै शनै आमकां भौतिक स्तरा वयल्यान आध्यात्मिक स्तराचेर आमकां वचूं जाता. भक्ती रसामृतांतून आमी मस्तींतले शिकयता की कशी भौतिक स्तरांतून आमी आध्यात्मिक स्तराचेर वचूं. अशें न्हय की एक बटन दाबलें लिफ्ट घेतलें आनी वयर आध्यात्मिक वचूंक जालें अशें न्हय. शनै शनै slowly and steadily we can reach that stage अशी सांगलें. तरी भक्ती रसामृतांतून सांगिल्ले विधी अनुसार आमी वैल स्तराचेर पावयत. भक्तू सर्व उपाधी थावन मुक्त जाता आणि इंद्रिय प्रदूषित जाय नासतना निरंतर भक्ती रसांतून आसता. ते आमगे मस्तींतली उपाधी आसा ती त्यामुळे ती भागवत म्हणटा सर्वोपाधी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ती उच्यते. भक्तीच अर्थ म्हळ्यार समस्त इंद्रियांगले स्वामी भगवंतागले सेवेन तूं पावचे. that is the most important. We have to engage all our senses in the service of Rishikesh. Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Uttama. That is Bhakti Uchyate. तो ताक भक्ती म्हणतात. तो जीवनाचे मूळ सिद्धांत म्हळ्यार कोणा कोणाचं तरी प्रेम करची प्रवृत्ती. जरी आमच्या ती वृत्ती ना म्हळ्यार वी आर नॉट एबल टू लव कृष्णा or we at least should love somebody in life, maybe love our own family, love our nation, love, but ती प्रवृत्ती आसका. ती ना जाल्यार आमी अत्यंत वी आर लायक ऑटोमॅटन्स. महत्वाचे प्रश्न म्हळ्यार कोणाक प्रेम करचें, कोणाचेर इन whom should we love. प्रेम करचें अगत्य आसा प्रत्येक मनुष्याक. विदाउट लव वी कॅनॉट एक्झिस्ट. इट इज हे उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियस फिलिंग आसा. हाजे बद्दल मुखायले क्लासान चर्चा जातली जाल्यार हे प्रेम करनासतना आमकां राबूंक जायना. वी कॅनॉट स्टे विदाउट लविंग समबडी ऑर द अदर. कृष्ण प्रेम जे आसा हे स्वाभाविक जावन आमच्या हृदयांतून सुप्त अवस्थेंत आसा. ते आमी जागृत करका आणि सुखी जावका. हे ती भक्ती रसामृत आमकां शिकयता. नेक्टर ऑफ डिवोशन आमकां शिकयता म्हळ्यार हें शिकयता की हाऊ टू गेट आउट ऑफ this material bondage and become happy in life. तर प्रभुपाद म्हणतात की प्राथमिक स्तराचेर एक चेडू जे आसा आपणा जाल्या हांव सुख आणि किंवा आपल्या बाप सुख प्रीती करता. that is the original stage. कडेरी आपल्या भावंडांक प्रेम करता. कशी होड जाता तशी आपणागल परिवार, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण मानव जातीक प्रेम करू करता. प्रभुपाद म्हणते जे बरयलें तातूंत ते म्हणतात जाल्यार संपूर्ण मानव समाज प्रीती करची आमगली प्रेम पूर्ण प्रवृत्ती संतुष्ट जायना. म्हळ्यार हें सगळं कोरून सुद्दां म्हळ्यार बायल, बामणो, चेडवां, आपतेश्ट, समाज, मित्र तांकां सगळ्यांक आमी प्रेम करून सुद्दां
आमकां मनाक समाधान प्राप्त जायना. जाल्यार संपूर्ण मानव समाजाक प्रीती करून सुद्धा आमगेली प्रेमपूर्ण प्रवृत्ती संतुष्ट जायना. आमगो परम प्रिय कोण आस हाची जाणीव ना जाल्यार प्रेम करची प्रवृत्ती जायना जाल्यार प्रेम करची प्रवृत्ती अपूर्व उरता. इन whom should we repose our love हे जे पर्यंत आमकां कळना तो पर्यंत आम्ही अपूर्ण उरता. ती आमी प्रेम करची प्रवृत्ती जी आसा ती अपूर्ण उरता, कंप्लीट वरना. आमगेल प्रेम तावळ पूर्ण जाता केन्ना तें प्रेम आमी कृष्णांतू स्थिर करतात. हे भौतिक जगतांतू खंयचे म्हणटा ताका इंग्लिशान शब्द एफेमेरल म्हणजे टेम्पररी अस्थायी संबंध सगळे उरता ते. जाल्यार जो पर्यंत आमी श्री कृष्णाक केंद्रबिंदू करना ती तो पर्यंत पुरा आमगे जे सो कॉल्ड लव हे पुरा टेम्पररी नेचराचीच असता. टेम्पररी कल्याक म्हणजे एक ना एक दिवस ज्या मनुष्याचे तुम्ही प्रेम करता ते मनुष्य कशी नियती उभारून उरता. तुम्ही कोणा प्रेम करता, इट हॅपन्स. आमगेले प्रेम जे आसा तावळी पूर्णतया जो है आमकां कृष्णांतू स्थिर केल्यार मात्र आमकां सुख मेळटा. हे तत्व भक्ती रसामृत ग्रंथाचे मुख्य विषय जावन आसा आणि हे भक्ती रसामृताचे सार जावन आसा. श्री कृष्णागले आम्ही 5 भिन्न रसांतू कशी प्रेममय सेव करूं हे प्रशिक्षण आमकां ह्या ग्रंथांत मेळटा. भक्ती रसामृत आमकां हरे कृष्णा प्रभुजी, पॉवर फेलियर झाला की मग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण. प्रभुजी हरे ऐकत की ऐकतच प्रभुजी, तुम्ही उरलेलं ऐकत. ऐकत. ओके. ड्रॉप इंटरनेट ड्रॉप झाला. येस प्रभुजी. Yes, प्रभुजी. We would Yes, I not can had hear you now. electricity loss here, therefore you were disconnected. अंगाई ड्रॉप झालं एक पण हांव डिस्कनेक्ट झालो. ओके. आयले. हरे कृष्ण.
All is well that ends well. So आमगेल प्रेम तावळी पूर्ण जाता केन्ना तें प्रेम कृष्णांत आमी स्थिर करतात तावळी. When we make Krishna the center of our life, तावळी आमगेल प्रेम पूर्ण म्हणून लेखयतो. आणि जोपर्यंत आमी कृष्णांत आमगेल प्रेम स्थिर करना ती तोपर्यंत आमगेल जीवन त्रासदायक जाता आसता. हे तत्वाची भक्ती रसामृत ग्रंथाचे मुख्य विषय आणि सार जावन आसा. आमी श्री कृष्णाक 5 भिन्न रसान तूं कशें प्रेममय सेव करूं येता हें प्रशिक्षण आमकां ह्या ग्रंथांत मेळटा. भक्ती रसामृत आमकां सगळ्या प्रती प्रेम भावना कशी आसता हाजें विज्ञान शिकयता. कृष्णाक प्रेमार्पण करून कृष्णाक प्रेमार्पण करून आमी वी कॅन एक्सटेंड द सेम लव टू एवरी लिव्हिंग एंटिटी इन लायफ. तें आमकां भक्ती रसामृतांत तें प्रशिक्षण आमकां मेळटा. प्रभुपाद बरयता ती एक तात्पर्यांतून तुमची आर्टिकलांत बरयता ती की संयुक्त राष्ट्र म्हळ्यार युएनओ वारी एक महान प्रयत्न आसा टू ब्रिंग ऑल द नेशन्स टुगेदर. मानव समाजांतूं शांती आनी सुख हाडच्यांतूं युएनओ ऑल्सो हॅज फेल्ड. युनायटेड नेशन्स सगळे युनायटेड बट तरीके नॉट एबल टू अशर इन हॅपीनेस फॉर एनीवन. कसली मिती कल कारण कल ताका वाय युएनओ नॉट सक्सिडींग. प्रभुपाद म्हणतात ती तांगेले तात्पर्यांतूं की तांतूं वापस हैंग चल रहा है. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. जय कृष्णा. Yes, Prabhuji. हांव सांगतो आशिल्लो की आमकां जगांतूं सगळ्यांचे प्रेम करूं जाता केन्ना आमी श्री कृष्णाक केंद्रबिंदू दवरता त्या वेळार आमकां श्री कृष्णाचे केंद्रबिंदू दवरून ताज्यांतूं आमी आमगे प्रेम पुरा डेपॉझिट केल्यार तेन्ना आमकां बाकीचे जे आसा ती तातूंत आमकां प्रेम तांकां करूं जाता. भक्ती रसामृत सगळ्यांक आनी साधे अशी एक मार्ग सुचयता. तातूंत एक नारद मुनी प्रचेते सांगता ती यथा तरोह मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखाः प्राण उपहारात् च यथा इंद्रियाणां तथा एव सर्व अर्हणम अच्युत इज्या. म्हणता की खंच प्रकार वृक्षाच्या मुलाक उद्दा घालेल मेती स्कंद भुज उपशाखा आणि तांकां शक्ती मेळटा. भोजन करना फुडें संपूर्ण शरिराक इंद्रियांक आणि अंग प्राण तांकां पुष्टी मेळटा. त्याच प्रकार भगवंतागेल पूज केल्यार भगवान कृष्णागेल पूज केल्यार भगवंतागेले दिव्य शरिराचे अंग आशिल्ले देवताय प्रसन्न जातात. नारद मुनी प्रचेतांक हे सांगतात. सांगचे अर्थ म्हळ्यार की जो पर्यंत आमी म्हळ्यार आमगे पोटाक अन्न दिना ती तो पर्यंत ऑल द बॉडीली लिम्स रिमेन वीक. तशी जो पर्यंत आमी वृक्षाच्या तळाक उदक घालना ती तो पर्यंत ताचे रूटाक उदक घालना ती तो पर्यंत ताचे सगळे लिव्स ट्रंक एवरीथिंग इज नॉट नरिश्ड. तांकां पुष्टी मेळना. त्या खातीर आमी जे आसा वी शूड focus our attention on serving and loving the supreme personality of Godhead Krishna. तांकां केन्ना आमी प्रिती अर्पण करता ती त्यावेळी बाकीच्या जगांत आमकां दुसऱ्यांकय प्रिती अर्पण करूं जाता. वी आर एबल टू वी आर सक्सेसफुल इन लविंग अदर्स ऑल्सो. सो हे जे वेगळे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स UN अशी तांतूं जरी मूल सिद्धांत जरी हे एक्सेप्ट केल्यार then there can be love among nations, there can be love among people. हे प्रभुपाद सूचित करतात. त्यामुळे हृदयांतून कृष्ण भक्ती सुप्त त्या सुप्त कृष्ण भक्तीक आमी जागृत करता. जागृत करून सगळ्या विश्वाचेर आमी प्रेम करता. अयम निजः परोवा इति गणना लघुचेतसां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम. अयम निजः हो मगलो तो विंगडू अशी ह्या विचार येना ती. त्यामुळे सगळ्यांक कृष्ण आसा आणि कृष्णाशी ती कृष्णाक आमी प्रीत करतात जाल्यार ती आमी सगळ्यांक प्रीत करूं. Therefore that universal brotherhood जे म्हणटा ती ते येता. हे म्हाका दिसता हे इतले विचार प्रकट करून हांव समाप्त करतात. टेक्निकल हिचीस सुमार आयले 2-3 पंथा बद्दल मी हांव क्षम मागता. म्हज्यान तूं ती टेक्निकल एबिलिटी ना करेक्ट करची. बट इलेक्ट्रिसिटी फेल जाल्यार ताजे कंट्रोल ना आमगेलो. Eventually it is the Lord who can control everything. So thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभू. धन्यवाद तुमकां. तुमी हे सेशन इनॉग्रेट केलें. तुमगेले आशीर्वाद आमकां पुरा जेन्ना मेळ्ळो हे सेशन आयकून आनी आमगेलें भाग्य की नेक्स्ट सेशन आमी तुमगेले मुखार बीन तुमगेले चंद सुंदर प्रवचन आयकतली. भारी एक आनंद जालो आमकां. प्रभुजीन तुमगेले कसले क्वेश्चन्स कॉमेंट असले सांगया ती. प्रभुजीन आमकां भारी चंद कोण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांगेले फॅमिलीचे बॅकग्राऊंड सांगलें. 500 वर्स फुडें ती कसले एक परिस्थिती आशिल्ली हिंदू समाजांत ताचे विशय सांगलें. आनी चैतन्य महाप्रभू कसले एक औदार्य पुरुष आशिल्ले की तांणी खंयचे एक जाती भेद कसले कर नातिल्ले. कोणाक भक्तीचे विज्ञान गोत्तस
कोणाक भक्ती प्रती रुची आसा तांकां स्विकार करून तांणी तांकां एक अवकाश दिता आशिल्ली ती म्हणून. आनी मुखारसून तांणी सांगलें कशी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांणी खंयचे व्हड रुपारी ते राष्ट्राचे ते बंगाल राष्ट्राचे ते उपाधी जावन प्रायम मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर जावन करता आशिल्ली जाल्यार तांतू दोखून वयतानी कशी त्या पुरा सोण कशी देवाल भक्ती इंतू येवन अशी मुखार पुरा देवाल चैतन्य महाप्रभू प्रत्यक्ष जावन शिष्य जावन आनी कितले सकट शास्त्र बरोवन तांगेले सेव केलें. प्रभुजी मुखार सांगलें की कशी ते भक्ती रस त्या भक्तीन सेवा करचे प्रितीन सेव करचे तांतू कसन एक रस मेळटा ताचे कसन एक इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार ताचे एक मुख्यता महत्व आमगेले जिवनांतू कसले की ते मनुष्य जावन जीवन मेळ्ळेलें ते एक आमकां हांतू ते देवाल भक्ती प्राप्त करचे साध्य आसा. आनी ते केन्ना ते प्राप्त जाता देवाले अनुग्रह केन्ना मेळटा प्रेमांजन चरित म्हळ्यार ते भक्तीन आमी केन्ना देवाल विशय आयकता ती देवाल विशय सेव करता ती आनी कुडले जातवे ना प्रभुजीन सांगलें शणै शणै हगूर जाता आनी खंयची भावनेन जाता सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम आमकां तो अहंकार सोडून आमी देवाले सेवा आनी देवाल भक्ती नातील आमकां आमगेले मनुष्य जावन आशिल्लें जीवन सफल न्हय निष्फल जाता म्हूण ते एक आमकां अनुभव जाता. आनी प्रभुजीन मागीर लास्टार सांगलें की भक्ती रसामृत सिंधू हे काव्याचो व्हड उद्देश म्हळ्यार आमी जिवनांत आनंद कशी प्राप्त जावं येता आमकां मस्त प्रकारार आनंद तांणी सांगली ते भोग त्याग वृत्ती म्हणून आमगेल्या जिवनांतू कसनेपुणी करता आसता ती जाल्यार कितलें कसनेची परिवार समाजाची कसने प्रीती असल्यार वय मन तो एक सनातन जावन आशिल्लो तो समाधान येना ते परमप्रिय जावन आशिल्ल्या पुरुषोत्तमाला आमी केन्ना ते तत्व समजून घेता ती आनी देवाकच आमगेल्या जिवनाचे केंद्र करता ती तेन्ना ते सुप्त जावन आशिल्ली भक्ती आमगेले दोकून उजागर जाता आनी ते आत्मोद्धार जावचे तसं आमगेले कारण जाता म्हणून प्रभुजीन संक्षिप्त रुपार भारी चंद करून सांगिल्लें आसा. आनी तांणी मुखारवील सेशनांतू हे आज प्रस्तावन जालें आनी मुखारवील सेशनांत आनी डिटेलान आमकां हे पुरा विशय सांगतलींची तो आमकां आनीक एक व्हड भाग्य आसा. आमी पुरा जनांना आज जे अवसर चुकचे ना आनी नेक्स्ट सेशनांत वय प्रभुजीले आशीर्वाद प्राप्त घेवन तशें आमी पुरा जन भाग घेवन आमी ते अवकाश घेवका. कोणाले कशें क्वेश्चन कॉमेंट असल्यार एक जावं कशें असल्यार जावं कोणाक मुखार सांगी येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राधाकुंड प्रभू तांकां स्टार्टिंग सेशनार जॉइन जावंक आशिल्लें मात फॉर सम रिजन ही हॅड टू ड्रॉप आउट. राधाकुंड प्रभू गायडन्सान आनी मुरलीधर चरण प्रभू सखी चरण माताजी मधुपती गोपीनाथ प्रभू रसवती माताजी आनी संपूर्ण भागवत पुराण कोंकणी टीम हे चांग रुपार प्रभुजी नियमित रुपार प्रोग्राम्स करून मस्त सकड आमगेल्या समाजाक मस्त सकड हो विषय प्रभुपादाल मेसेज चैतन्य महाप्रभू दय प्राप्त आशिल्ले प्रयत्न करता आसा ती आनी हे व्हड जावन आशिल्लें भक्तीशास्त्री पुरा विंगड ईशोपनिषद भगवत गीता उपदेशामृत जाल्लें आतां आमी भक्ती रसामृत सिंधू ते पावलीं ती. सो तुमगेले आशीर्वाद केन्नाय आसून आमी अशी मुखार सून वचता आशिल्ले तुमगेले आशीर्वाद जावपाक. हरे मुरलीधर चरण प्रभू तुमकां कॉमेंट करपाक. मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका की वृषभान प्रभुजी तुम मस्त आज हम केवल ब्लेस केलेलं का अशी जी बुधवार तुमगेला तुका अनुग्रह जाय म्हण मागून घेता सची प्रसुदामा प्रभुजी तुमकांय मस्त धन्यवाद की आज आमके संश्लेप जावन प्रभुजी इंट्रोडक्शन आणि सगळ्यांक एक उत्साहित केलेलं का एक दोन अनाउन्समेंट आशिल्ले बुधवार हे सेशन कंटिन्यू जाता आसा. तशी जी 12 तारीख एकादशी संपूर्ण भगवत गीता पारायण आसा. एक दोन स्लॉट बाकी आसकी म्हणून तांतू कोणाक कोरका म्हण जाल्यार भगवत श्लोक गीता श्लोक वाजूका म्हण जाल्यार भारती माताजी जो विद्यापय माताजी जो माया माताजीले कॉन्टॅक्ट करूं येता. आणि हे शनिवार हर ग्रेस ब्रज गोपी माताजीला सेशन आसा डेमान्सन वृंदावन तंतू शंखचूडा म्हणल्यार टॉपिक अंतू तांणी प्रवचन दिवचे वता अशें त्यावेळी मिस करू नये म्हणून सांगून मागून घेता सगळ्या लेगीत अटेंड करता म्हणून तुमगेले पूरा परमिशन आसा म्हणजे जाल्यार हिज ग्रेस ऋषभानु प्रभुजीले प्रसुदामा प्रभुजीले पूरा वैष्णव तुमगेले परमिशन आसलेली आयच्या सेशनांक विराम दिवया.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दिव्यांग शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। बंद करूं? जय प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। बुधवार मिले।